Giccia Baba, 원건 두가 사스나기 보루 너만 걸다 두서모 골구 아까디다 두서서 다이구 너야라사 두서모 골구 아까디다 두서서 Cabuta, Bondon Tuka, Argicha Burga, Amcha Baba, Tuzomo Gorgu, Utordida, Karzamdan Tuzo, Matla Porta, Tuzomo Gorgu, Utordida, Karzamdan सगळ्यांनी बरं दिसते ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आम्ही मागता सोपून गेल्या नातालिना आफोन्सो देवान आपणा सुशी आपण वेल्यार म्हयनो बद्दा कसलें पातोगासन जाल्यार देवान तें धुवन काडून सर्गीचे राजभाव करूंक मागुया मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरता फ्रेजल आफोन्सो वेडिंग एनिवर्सरी समोरता डॉमिनिक आनी डॉमेलिना फेर्नांदीस देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया कार्डोस वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता पियादात फेर्नांदीस डियाना डायस पीटर रॉड्रिगीस कॉन्स्टान्सो रॉड्रिगीस कामिलो रॉड्रिगीस डॅनी फेर्नांदीस जोस्विन क्रूज जुसे पेरेरा आनी मानुवेल हे भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया तशेंच आमचो साकिस्तांव एंटनी पिडेंत आसा हॉस्पिटलांत ताका व्हेलोलो आसा GMC हे भाशेन ताकाय पिकोणी फावस जावं आमी मागुया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सगळे आसूं. हे बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पिकोवणेचें जावं पातकी वस्कोत म्हूण देवाची काकुती आमी उलो मारुया अंदूक धरून सगळें बरोबर म्हणुया सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध हे बासत भाग्यो सदांच अंकवार मारीक सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको क्रिस्ता काकुतको क्रिस्ता काकुतको क्रिस्ता काकुतको क्रिस्ता काकुतको सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको सोम्या काकुतको. प्रार्थुया तळसो बेवगीस रावन तुमचे कासकीन ते सांग तेव्हा आमकां धरात सर्वेस्परा देवा बावार्थ्यांच्या जिविताक कालत्याच्या वैभवाक नितीवंताच्या संतोषाक तुका उलो मातोल्यांच्या मागण्या तुवें कांदी अशें
तुजे बासावणेक तानेलोली तुज्या अवदारपणान सदांच दादोशी सांग. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जे क्रिस्तांव वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजभर चलयता सासणाच्या सासणात. आमेन. दोर्नदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिंपडटालें आनी वाडटालें. आपलें काम सोंपयतूच बार्नाबास आनी सावलू जेरुजाल्याक तावन परतले आनी तांणी आपणा बरोबर मार्कू म्हणलोल्या जुआंवाक हाडलो. अंत्योकेचे पवित्र सोबीन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो शिमाव, सिरेनाचो लुसियस, हेरोद उपराजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट मानायन आनी सावलू. एका दिसा ते सोरेस्पराक बसताले आनी उपास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांवें तांकां आपयल्यात त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणें करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतूच ते दोगूय सेल्युसेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून सिप्रूस जुव्यांची वाट तांणी धरली. सालामिसाक पावतूच ते देंवले आनी थंय तांणी जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगटलें. सर्वेस्पळाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. आनीकदां म्हणुया: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो अळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाचीं गितां गावूं, कित्याक तूं न्याया पोरमोणें जोडटी कोत्ताय, निती पोरमोणें कोत्ताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वेचे राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्ता तो काडुकान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमची सभा आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान सवय आसूं. जुआं पोरमोणें शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून व्हडल्यान म्हणलें, म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजेर आसुनूय बोगोर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता. आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसाराचो उजवाड कसो आयला, देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना. कोणूय म्हजीं उतरां आयकल्यांत आसतना ती पाळी ना जाल्यार हांव ताचेर कास्तीचें फर्मोण मारिना.
कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयलां. म्हाका लेखिना आनी म्हजीं उतरां मानून घेना ताची मनसुबी कोत्तलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाणे दिसाक ताची मनसुबी कोत्तलें. कित्याक म्हजेच वस्तूंकी हांव उलोवंक ना, बगर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयलां, तें बापान म्हाका फरमायलां. आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणां. देखून हांव उलयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयण मानू, देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो, आमचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण आमकां सगल्यांक वो आमचें तारण जावचे खातीर आमकां सगल्यांक हें सासणीक जिवीत स्वर्गीचें राज्य फावो करचें पासत. आनी जेजू उजवाड कसो आयलो आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत सांगता, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्ता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. तो जेजू आमच्या जिवितांतलो सगलो काळोख पयस करता. गरज आसा आमी ताचेर विस्वास दवरूंक आनीक ताका आयकून घेवंक ताचो पाटलाव करूंक. आयचें पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. तीं भावा भयणां कितें करतात आनी धर्मदूत हो जेजूचो उजवाड ते घेतात, आपल्या जिवितांत आसलेली भिरांत काळोख पयस करतात आनीक हो जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक ते वेतात. आनी वेचे पयलीं दोन वस्तू करतात. पयलें उपास करतात आनीक मागणें करतात. उपास आनी मागणें करून ते वेतात आनी जेजूचो उजवाड ते दुसऱ्यांक दिवंक पावतात. तर म्हजो भयण मानू, आमच्या जिवितांतलो सगलो तरेचो काळोख आमी पयस करुया. जेजून जो उजवाड आमकां हाडला तो उजवाड आमी घेवया, ताचेर आमी विस्वास दवरुया आनीक ताच्या उतरा प्रमाणे ही आमची जिविताची दर दिसाक पावलां मारूंक आमचें जण एकल्याचें जिवीत उजवाडीत करूंक वावुरतना दुसऱ्यांच्या जिवितांत हो जेजूचो उजवाड फांकोवंक, दुसऱ्यांच्या जिवितांतलो वेगवेगळ्यो तरेचो काळोख आसा तो पयस करूंक आमी वावरूंक तेच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बेठोनें गायन गावया सी 30 तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार पान 40 सी 37 पेज 44. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बाबा एक उजडो म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्परान मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, ह्या पवित्र बलिदानाच्या देण्या घेण्या वरवीं तुवें आमकां एका आनी वर्त्या देव सैमाचे वाटेली केलें. जशें तुजें सोत आमी जाणा तशेंच तें फावो त्या जिविताचे चालीन जोडूंक पावो म्हूण मागता.
क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी तिची सर्वेस्पराताय उबारता. सोर्बेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वयवश्य आमी करूंक फावो. सोर्बेस्पोरा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो अंतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पोदी करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची अदीक व्हरत्या दोबाच्यान आमी कितें कोची. कित्याक क्रिस्त जालो आमचे पास्काची बली. सासणाच्या जिविताक झोलमोलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक सोर्गीची दारां उगडलीं. ताच्या मरणांतलीं आमकां सोडवून फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशेंच सोर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुज्या वाखाणणीचें गीत सांगातान थांबोवन आसतना गायतात. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जर. देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचेच क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पळा दीस जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचे बॉक्सान मेळच्या तुमचे पासत आनी सबारां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगड्यासाक करात. बाबार्थाचो गुट. सोम्या तुझे मरण आमी समर्पता आनी तूं मरण दिसो तुझे पुनर्जीवन म्हण करता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाचे आनी पुनर्जीवनपणाचे उकडे आसात. आमी तुका जिविताचो उंडान सोर्बांची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमचे भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान उतरून गेल्ल्यान ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आमच्या काकलुतीन वतलोल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमो समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो तांकवार मारे देवाचे मायज सांगाती, भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो धर्म दिता, भाग्यो जुजे वास सामिंगे सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्यात त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूंक आनी मोहीम गावंक आमकां फाव कर. जे क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्मेचे एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा
सोर्मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेऊ आणि आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकले प्रार्थना देर घेवन म्हणया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोबेस परस सोर वायटांतली आमकां निवार. देवा कोणाच्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्या बरोबरच्यान उतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदकाकू ती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दुर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पोट सुबेच्या भावाटाचेर दिसका आमचे खोशे परमादिका शांती दी आनी तूं सिकायक पोट्टान सांबाळ. तुजी आतां राजपद चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सोबे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सुभाग्य. सोम्या तुवें म्हजे कारायो म्हाका फावना पूण उतर मात उलय आनी म्हजे आत्म्याक भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया. जेजू मोच्या D16 पान 50 आनी 5 D16 पेज 55. Jesu moja kirkol bosoatmo Munchal zara taci mi buzegli Domi tuce carismo altole Akatosos solo zunaka Domi tuce carismo altole Akatosos solo zunaka Tan buklaglia mocia ognian Jesu Moce cardus sorga velea unia E Jesu e tu ca ashurauta Tu ce shivai cosmos mahajuna E Jesu e tu ca ashurauta Tu ce shivai cosmos mahajuna Gori bache
प्रार्थूया. सर्वेस्परा दोयेन तुजे पोरचे स्वात आसा. सोर्गीच्या गुटांनी तुवें तिका भरल्या तर पोरणे जिवीत सांडून नव्या जिविताक उतरूंक तिका फाव करूंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. आनी तुमच्या आम्या सवय आसूं. सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभ वर्तमान परगटात. देवाचे वळखार. मागणे सामिगेलीक सामिगेल मागोडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या आत्म्यांक हेमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक सळपडटात. आमेन. बाबा तुम्हारे तूं आमचो सदांकाचो आदार. तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो परबोसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग कोत्ता. आमचो मोग दाखोवच्या. तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे थंय ओडून हाडून शक्ती भितर सर आमी कोत्तेल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये आमकां उपकार सोडून दी. ताल्ल्यांचेर जोय तोरून गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सवें सासणाचें जिवीत सदांकाल आदार दितेली माये आमचे पासत विनोदी गोर. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या माय मारीच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नगरान उदक आसलें तें दाकास सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुज्या मायच्या आसऱ्याकाल आमी हांगा समाज जाल्यो. आमची मागणी तिचे उद्देश आयकून घे आनी आमच्या उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोतल्यांक पाव, ताळणेन आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर कोवाय. दिसपट्ट्या कोसांनी मागणे हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कोसांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोस दूख उस्के कोती विघ्नां संकोश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दोयेन जोडटोन कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टां आमचें मन एकठांवून मोगान आनी सोंसणिकाय सगळें सोसूंक आदार दी. बाबार्थ्यांची मागणी आमच्या पाप साहेबाक बिस साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धार्मीक एकवटांत जिवशे कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस बाबार्थ्याच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची बोगोशी कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माय उद्देशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काश्या कोसो आमच्या आदाराचे मायताय घालुया.
일러서벨 오기스라운 भावार्थ्यांचे मागणे हे आदाराचे माये तू ग्रेस तशी उदार देवाची सोद देणी तू आमकां वाडटाय आम्हा भुरग्यांची तू राखण कर क्रिस्तांव तू आमच्या पातकाचे बोगसणे आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी एकूच आमी भियेता ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोवन निर्भागी बाळां सायत म्हूण जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी हे आदाराचे माये आतां आमी सोमया आनी काळाच्या क्रिस्तांवाक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तीवंत शारोनाका जिवंक आमकांच बोपोवन दिवया नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजें तें आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सुद्दां आनी सुद्दां तुजो पूज्य येशू बागेत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आमचे पासत विनंती कर हे देवाचे बागेंते माये क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया हे सोमयाचेच क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मांयक आमची आवय करून दिली सदांच तयार आमकां आदार दिवं आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळजांत तुज्या आवयचो आदार सोदता तुजो सोडवणेचो पोळ सासनाच्या सासनाक भोगूंक दी आमेन पिडेवंतांचेर आशिर्वाद हे सोम्या कुडीच्या अस्कोत्यान कश्टतल्यान तुज्या चाकरांचेर व चाकोनीचेर तुजी दयाळ दिसका आनी तुवें रोचलोल्या आत्म्याक उब दिवंक जिवीत बरीत कर अशें कश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीच तुजे दुयेन भलायकी सोदच्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाताक आसूं तुमकां राखच्या तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्या तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमचें राखण करच्या तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन मेमोरारी आमी म्हणया बो कोणवाळे अंकवार मारे उगडा आसतो की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेल्लो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घे नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना ह्या बरबशार रावून हांव तुज्या गोपांत धांवून येता अंकवारीचे अंकवारी मायमोचे तुजे सोशी हांव येता हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून ते आयकून घे आनी फळादीक कर आमेन मिसाच्या शेवटाक गायन गावया नोमान नोमान मारिये टी 30 पान 219 टी 37 पेज 219 आंकवार मारे गावचे सांगातील गावया राणी स्वर्गा बेले काळजांतान मोडूया नोमान 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 मारिये नोमान नोमान
소비순 도라니 말보 만디부야 에카스타냐티가 소메스와가